वेर्णा उद्देगीक वसणुकेत चलपी बेकायदेशीर कॉल सेंटराचेर धाड घालून वेर्णा पुलिसांनी वट्ट 26 जाणांक अटक केले। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका भाड्याच्या सुवातेर हे बेकायदेशीर कॉल सेंटर चलताले। पुलिशेन तांचे कडल्यान सुमार 55 लाख रुपया मोलाच्यो वस्तू जप्त केल्या। वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या एका भाड्याच्या सुवातेर चलपी बेकायदेशीर कॉल सेंटराचो वेर्णा पुलिसांनी पर्दाफाश केलो। पुलिशेन धाड घालून ह्या कॉल सेंटराचेर कारवाय करून 26 जाणांक अटक केली। अमेरिकन बँक अधिकारी आशिल्ल्याची बनावट वळख करून अमेरिकन नागरिकांची ऑनलायन फटावणूक केल्ल्याचो तांचेर आरोप आसा। पुलिशेन धाड घालून 145 लॅपटॉप, 45 मोबायल, राउटर, हेडफोन आनी हेर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू मेळून वट्ट 55 लाख रुपयांच्यो वस्तू जप्त केल्या। अटक केल्ले दुबावीत हे नागालँड, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र ह्या राज्यांतले रहिवाशी असून ते सांकवाळ हांगा रावताले अशें मुखार आयला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर किरण बोरकार।